मोगाल भुरग्यांनो, देव बरो दीस दिव तुमकां सगल्यांक. सोजमतां तुमी सगलीं बरीं आसात म्हूण. फाटले फावट आमी खरो शेजारी कोण हो पाठ शिकल्या, तर आयज आमी दुसरो पाठ शिकुया. तर हो पाठ शिकचे पयलीं हांव तुमकां थोडे प्रश्न विचारतां, ताचो तुमी म्हाका जापो दिवपाक जाय. भुरग्यांनो, तुमकां सगल्यांक शेत म्हळ्यार कितें तें खबर आसा न्हय? तर ह्या शेतान कोण काम करतात? ह्या शेतान शेतकार काम करता. आनी हो शेतकार दीसभर काम करता. आनी ह्या शेतकाराक लागूनच आमकां कितें मेळटा? आमकां जेवण मेळटा. तर ह्या शेतकारा विशीं आमी आयज शिकुया पाठ 3 रोवणी ह्या पाठांत. शाणू आयज सदचे परस बेगीन उठलो. शाणू हरशीं मातसो लेट उठ्ठालो, पूण आयज तो सदचे परस मातसो बेगीन उठलो. आनी ताची घरकान्न शांतूय बी फांतोडेर उठिल्ले. घरकान्न म्हणल्यार शाणूची बायल, आनी घरकान्नीचें नांव शांतू आशिल्लें. आनी दोगांय जाणां मातशीं बेगीन उठिल्लीं. फांतोडेर म्हणल्यार खूब सकाळीं. मिर्ग लागत सावन तो शेतान कश्ट करतालो. मिर्ग लागत सावन तो कश्ट करतालो म्हणल्यार पावस जेन्ना सुरू जाल्लो तेन्ना सावन तो शेतान खूब कश्ट करतालो. मिर्ग म्हळ्यार मॉन्सून. कश्ट म्हणल्यार हार्ड वर्क. तो सारको खूब कश्ट करतालो. आनी ह्या सप्तकान नाटन चलताली. सप्तक म्हणल्यार वीक. आनी ह्या विकाक कितले दीस आसतात? 7 दीस आसतात न्हय? सोमार, मंगळार, बुधवार, ब्रेस्तार, शुक्रार, शेनवार, आयतार. ह्या आख्ख्या हेका वीक म्हणटात. ह्या आख्ख्या सप्तकांत शेतांत नाटन चलताली. नाटन म्हणल्यार रोपणी. 1-2 दिसान नाटन बी जातलें. आयज उरिल्ली पुराय जमीन तयार करूंक जाय म्हूण दोगांय बेगोबेग आपआपल्या वावराक लागलीं. आनी तांच्यांनी दोगांयनी चिंतलें की आयज सगळी जमीन जी आसा ती तयार करूंक जाय, बरे भाशेन नितळ करपाक जाय म्हूण तीं दोगांय, शाणू आनी शाणूची बायल, बेगीन कामाक लागलीं. शाणून बैलाक खावड घातली. खावड म्हणल्यार खाण. बैलाक खावण घातलें. आमकां सकाळीं उठ्ठकूच आमी कितें करता? आमी बी च्या पियेता, भाकरी खाता, पाव खाता न्हय? तेच भाशेन शाणून आपल्या बैलांक बी खावड घातली. मागीर शाणू आपुणूय बी च्या पियेलो. आपणेय बी च्या भाकरी खाल्ली. आनी मागीर जूं घेवन तो गोठ्यांत गेलो. बैलांक आमी खंय बांदता? बैलांक आमी गोठ्यांत बांदता न्हू? तर बैलांक घेवन तो गोठ्यांत गेलो. पावस शेणतालो म्हूण कांबळूय घेतली. पावस शेणतालो म्हणजे कितें? पावस शिरशिरतालो, पावस लागतालो म्हणून तेणी कितें केलें? कांबळ घेतली. आदी लोक कितें करताले? कांबळ घेताले. गोठ्यांत वचून ताणें बुद्याक आनी सोम्याक सांगडायले आनी शेताचे दिकेन आमुळ्ळे. आतां शाणून कितें केलें? तांच्या दोगांय बैलांक, बुद्याक आनी सोम्याक, दोगांयकू जोडयेन बांदले. सांगडायले म्हणल्यार जोडयेन बांदले आनी शेताचे दिशेन आमुळ्ळे. शाणूचें कुटूंब ल्हान.
कुटूंब म्हणजे घराबो. शाणूचें कुटूंब धाकटें आशिल्लें. ताची व्हडली धूव 10वेंत आशिल्ली तर पूत 7वी शिकतालो. ताची धूव म्हणजे चेडूं, शाणूचें चेडूं 10वेंत आशिल्लें आनी ताचो पूत 7वी शिकतालो. दोगांय भोवूच गुणाचीं, दोगांय खुबूच गुणाचीं भुरगीं आशिल्लीं, बरीं भुरगीं आशिल्लीं. फुरसत मेळटा तेन्ना आवय बापायक कामांत आदार दितालीं. फुरसत म्हणजे वेळ मेळटा तेन्ना, टायम मेवता तेन्ना हीं दोगांय ताचीं भुरगीं आपले मामी डॅडीक कामांत आदार दितालीं, हेल्प करतालीं. शाणू 4थी मेरेनच शिकिल्लो. शाणू फकत 4थीच शिकिल्लो, स्टँडर्ड 4th मेरेनूच शिकिल्लो. मात पुतान शेतकी कॉलेजींत वचचें अशी ताची इत्सा आसली. ताका लागून शाणूक कितें दिसतालें, म्हाज्या पुतान, आपल्या पुतान शेतकी कॉलेजींत वयचें अशी ताची इत्सा आसली, आशा आसली. तर भुरग्यांनो, आमी आयज इतलोसोच पाठ शिकुया आनी फुडलो पाठ आमी फुडले पावट उरलेलो पाठ फुडें शिकुया.